सर आयज खंय तरी एक मोठो बोवाळ जाल्लो आनी गोंयभर एक चर्चा चलता. समवेर दी कॉन्स्टिट्यूशन ताजेर एक स्टेटमेंट केल्लो कॅप्टन बिरियाटो सेइंग दॅट इट वॉज फोर्स्ड ऑन दी गोवन्स ड्युरींग लिबरेशन. हाऊ डू यू लुक एट इट सर? पयले सुवातेर हांव सांगपाक सोदतां की हेच जे मनशाचे तुमी उल्लेख करता, लास्ट इलेक्शना हांवें तेजो पराभव केल्लो आनी तेन्ना तेणें इतले हायप केल्ले की आपूण जिखलो म्हूण, जिखच्या आदीं जिखलो म्हूण सांगलें. कावंटींग द चिकन्स बिफोर दे आर हॅच्ड म्हणलेलें आसा. आज आख्खे संबंद गोंयान हांव भोंवता तेन्ना चड करून दक्षिण गोंयांत, पयर राती हांव सावथ गोवा आसलो, वारो असो मारलेलो आसा की हे सावथ गोवाची पल्लवी तेंपो जिखले म्हूण समजा. आतां जेन्ना वारो येता तेन्ना तुमी जाणा आमी हिंगा बसला जाल्यार एक वारो आयलो, आमकां सगळें लागतलो, तो तेकाय वारो लागला आनी त्या वाऱ्याचेर म्हाका दिसता तो उबोन वचपाक लागला. उबोन वचपाक लागला म्हूण मर्यादा ना दवरता आपूण एक डिफेन्स इज अनफीट टू कॉन्टेस्ट आनी एक्चुअली खऱ्या अर्थान तेका इलेक्शन कमिशनान इन द फर्स्ट इन्स्टंट ओन्ली डिस्क्वॉलिफाय करून दवरपा जाय आशिल्लो. आतां याद करता तुमकां लास्ट इलेक्शनाक जेन्ना हांव बसलो तेन्ना हांवें कितें सांगिल्लें, एकूच सांगिल्लें, हे जे पोटाश्यो मारता आमी इतले इम्पॉर्टंट सोल्जर आशिल्ले आनी इम्पॉर्टंट सोल्जर आहा जाल्यार रिटार्डार कोण पळय डिफेन्स पर्सनल आसले तांकां कारगील हिरो केले. ते जनरल ऑर्डरीन होय आपूण हिरो म्हूण समजता. कसलो हिरो? तेका तरी तो खरे हिरो आसलो खरे अर्थान एक डिफेन्स पर्सनल मर्यादा राखून चुकोन सुद्धा तो घटनेचेर आड येवपाचो न्हू, स्टेटमेंट करपाचो न्हू. हेजेर तो सारको एक्सपोज जाला. याद आसतली तेका आमच्या भारत देशाची इतिहास खबर ना. शिवाजीचो पुतलो हांगा हें केलें तेन्ना कॉन्ट्रोवर्सी केली आनी एक सायडीन गेलो धर्माचे, म्हणजे तेणें आमचे मेजॉरिटी लोकांक दुखयले तेन्ना आनी दाखयले की आपूण तुमचे बरो आहा मायनॉरिटी कम्युनिटी. तो कोणा वदान ना, तो आपलेच वदान आसा. हें लोकांनी समज घेवपा जाय. म्हाका याद जाता एकदां फ्लॅग होस्टिंग आमी करपाक गेले, नेव्ही मुखार सरले, सान जस्टिंटो आयले, तेणें ते काळार स्टॉप केले. तेन्नाय तेका लोक म्हणटाले अरे नेव्हीन तूं आसलो मनीस तूं एंटी नॅशनल कितें? आज खऱ्यांनी तेणें प्रूव केला तो एंटी नॅशनल. तेणें बिहेवियर आपलो जो केला, आमचे जे सेपरेटिस्ट आसता दे वॉन्ट टू मूव अवे फ्रॉम द युनियन ऑफ इंडिया, असले सेपरेटिस्ट कसो तो वावुरता आनी वाक्य वापरता, भाशा वापरता, खरें लजेची गजाल आसा. हेजी लायकीच ना कॅन्डिडेट जावपाक. फगेट जिखपा, तो जिखना ते आमी जाणा, वारो चलता तसो, पूण तेजी लायकी ना कॅन्डिडेट जावपाक आनी हो मनीस मुखार सरता. इट इज शेमफूल दॅट ही इज ब्रिंगींग डिसग्रेस टू गोवन्स. अँड वर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफेन्स पर्सनल म्हणटा, आमचे डिफेन्स पर्सनल सारखे शिस्तान सदां रावल्ले आसा, केन्ना पॉलिटिक्सान इन्वॉल्व जाल्ले. पयले सुवातेर रोखडोच तो पॉलिटिक्सान येवन आपले कलर दाखयले आनी इतले वायट प्रमाणान कलर दाखयतलो म्हूण कोणें अपेक्षा दवरूं ना. आनी काँग्रेसीनूय आज काँग्रेसी कितें जालां तें हांव नकळो. खरें काँग्रेस अशें कोसळपाक लागला, एक बरें मोड येयल्यार, जे मोदी वेव आहा तो येयल्यार, जशें पावस वादळ येयल्यार व्हडले दोंगर सुद्दां कोसळटा. हो एक टायमा घडी दोंगर आसलो आसतलो बिकॉज इट इज द ओल्डेस्ट पार्टी, पूण एवरीथींग हॅज अ एक्सपायरी डेट. तेंची एक्सपायरी डेट जाला म्हूण होच दाखयता तेंचो कॅन्डिडेट. आनी अशें केल्यार लोकांक म्हणे कितें म्हूण तुमी तोंड घेवन वयतले. आमचे बाब नरेंद्र मोदीन प्रायम मिनिस्टर आहा तेणें गेले 10 वर्सां जें काम केलां ते देशाचे सगळे प्रांतांनी एकूच दाखयला की आपलें काम उगडेपणान लोकांक पळोवपाक मेळटा. इट इज नॉट जस्ट स्लोगन, इट इज नॉट जस्ट बुकलेट्स बींग डिस्ट्रिब्युटेड. Record is there. 10th largest economy moves to 5th largest. Some economists say it has reached the fourth position. आणि गेले फुडले तरी 5 वर्सां तो सांगता 3ऱ्या स्थानार पावतले. हे केदे व्हडले अचिव्हमेंट. जो 4थ्या स्थानार वा 5व्या स्थानार पावपाक शकता 10 वर्सां, 5 वर्सां 3ऱ्या स्थानार पावना. दिस इट सेल्फ इज द बिगस्ट अचिव्हमेंट. चंद्रयान 3 जेन्ना सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द मून पावले, हांव एक्स्ट्रीम एग्जाम्पल कितें दिता, that no other country in the world reached that because there the forces, different forces in scientific terms are different. It's difficult to land, but we showed our prowess,
our scientific temper, how beautifully resources of this country are being channeled to show that we are a superpower in the true sense. कॉमन मॅन म्हण नाका, महिला म्हण नाका, लोकांचे सुविधा म्हण नाका, 80 crore रेशन दिवपा म्हण नाका, टॉयलेट्स म्हण नाका, हाऊसिंग म्हण नाका, कितें तेणें करूं ना. हांव म्हणटा हेजे आदी हे पयशे खंय वयताले, कितें काम करून ते दाखयताले. आमचे धाकटुले ल्हानशे गोंयान यो 2 एअरपोर्ट जाले, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जालो, 2 रेल्वे आसा, कोंकण रेल्वे, साऊथ वेस्टर्न रेल्वे, मुर्मुगांव पोर्ट आसा. ब्रिज पळयल्यार सारखे ऑसम डेव्हलपमेंट. लोक म्हणटा रे हे दुबय दिसता, हे सिंगापूर दिसता, लोकांचे कमेंट. आणि आता 2 आयकॉनिक टावर येतात टुरिझम फुडें फुलोवपाक. म्हणजे कितें हे केंद्र सरकारान करूं ना. बेश्ट्यो आमी फटाश्यो मानना. डबल इंजिन म्हणल्यार डबल स्पिडीन डबल कामां दिसपा येता. आनी असलो लिडर जावप म्हणल्यार हे भारत देशाचो बाब नरेंद्र मोदी सारको आमचें भाग्य हे. आनी हें भाग्य आमचे सामान्य लोक विसरपाना. ते लारां कशी येता, सुनामी कशी येता, वोटांची सुनामी येवन तेका ते 3rd टर्म दिवपाचे आसा, ना चुकता. हे वारो आख्खे देशान दिसता. जे फर्स्ट फेज वोटिंग जाला तिंगाय दिसता, बिकॉज ऑल रिपोर्ट्स कम फ्रॉम डिफरंट एंगल्स. आनी अशें जाता तेन्ना ल्हानशे आमचे सुंदर जे आमी म्हणटा ज्युअल इन द क्राउन कॉल्ड इंडिया, असलो स्टेटमेंट करून सारको ही मेड अ मॉकरी ऑफ हिमसेल्फ अँड ट्राय टू मेक अ जोक ऑफ गुड सिटीजन्स हू आर नोन टू बी एज्युकेटेड, हू आर नोन टू बी इंटलेक्च्युअल्स. हेजे हुंय बुद्धी आहा ती नका, भिकऱ्यान आसतली बुद्धी. हो आतां कसोट्टा आपूण हारता म्हूण तेका आमी सांगला आमी डबल डिफीट दिता. दाबोले तेका लास्ट टायम आमकां 3000 वोट मेळ्ळे, हे पार्टी 16,000, डबल आमी माजन करून दाखयता. चल न्हीद म्हूण घरा. आनी साऊथ गोवाचे लोक, दक्षिण गोवाचे लोकूय सेम दाखयता. आनी हेजी लायकी आसा. लोक कितें बेरे आनी कुड्डे आहा, दिसना कितें केलां ते कोण आसतलो. तेच भाशेन आज तेजी आसपाचीच गजाल जाल्ली आसा. तेजे हांवें केन्ना नांव काडना, कितें नांव काडपाक गरज ना, कित्याक नांवच ना तेका. अंडरस्टूड न्ही. ते खरें फोकाण कशें जालां. आनी आमचे गोंयकारांचेय तो फोकाणां करपाक सोदता, पूण गोंयकार चतूर आसा, फोकाणां करपाक दिवपाना. आनी हांव समजता हे हिरो न्हू, हे झिरो एक्चुअली, समजलो न्हू. हे आनी आतां सारखे झिरो म्हूण तेणी प्रूव केले. आमचे साऊथ गोवाचे लोक म्हाका दिसता फटोवपाना. वयल्यान जोरान आमकां वोट येवन आमी बरे प्रमाणान जिखतले. ताजे आयज हे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जाल्लो आसा, ताजेर तुमी कशें पळयता एज आमदार? म्हाका इतलेंच सांगून दिसता की आमी एक भुरग्याक जोर येतकूच जसो पळय स्कुलाक आपूण वचना म्हणटा पळय, तसो आज तो इलेक्शनान मेन प्रोसेस सोडून असले स्टेटमेंट काडपाक लागले जाचेर आमी कंडेम सोडा. म्हणजे शॉकिंग असले स्टेटमेंट काडूंक लागले. आनी चड वायट कित्याक दिसता, अजून पर्यंत 24 तास उलटून गेले आनी इतलो व्हडलो स्टेटमेंट करून पसून एक रिग्रेट करपा सारको, म्हणजे रिग्रेट द स्टेटमेंट म्हणचे पसून अजून पर्यंत काँग्रेसूय म्हणना आनी तांचे सगळे अलायन्स पार्टनर्सूय म्हणना. सो आमकां दुबाव येता काँग्रेसी बरोबर ह्या अलायन्स पार्टनर्साचो तोच धोरण आसा काय कितें. म्हाका मुद्दम सांगन दिसता की ही जेन्ना कॉन्स्टिट्यूशन तो आज म्हणटा वी हॅव बीन थ्रस्ट, आनी शब्द वापरला थ्रस्ट म्हणून. कोणे थ्रस्ट केली. आनी तो हेंय उलयता की 5 वर्सां पयलीं आपूण राहुल गांधी कडेन हें डिस्कसूय केल्लें म्हणून. सो 5 वर्सां डिस्कस केल्ले पयले रायट इलेक्शन टायमार तुमी हें भायर काडटात. म्हणजे तुमचें केदें मोठें षडयंत्र ही 5 वर्सां चलतालें हें दिसून येता. आज जेन्ना कॉन्स्टिट्यूशन आमी बाबासाहेब आंबेडकर फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटात, आज तुम्ही ताका इन्सल्ट केलो. आमचे गोंय लिबरेशन करपा खातीर जे आमचे सुटकेस रुजारी भायर सरले तांणी सॅक्रिफायसीस केले, तांकां तूं हें करता. आनी आज कोंकणचो आमदार जंय सगळ्यात मोठे मार्टर्स आसा तो पसून हाजेर ओग्गी आसा. सो आमकां पयलीं हें करपा जाय की काँग्रेसीची हे येदे मोठे षडयंत्र जे 5 वर्सां चलताले तें आज खंय तरी उगडीक आयलां. आज तो आपूण एक डेकोरेटेड सोल्जर म्हणटा. सोल्जर्सांक म्हणटा ते डिसिप्लीन आसपा जाय. सोल्जर्सांचा पयलीं हें आसता तें डिसिप्लीन आसपा जाय. आज MP जावकूच ना, पूण ताका अजून पर्यंत MP जावपाचें इतलें एरोगन्स आयिल्लें आसा की तो खंयचेय स्टेटमेंट कशे स्टेटमेंट काडटा आनी ताका परवा पसून नाशिल्ल्या भशेन. आमी फाटीं पयलें की ताणें आमच्या कॅन्डिडेटाक नॉट अ फिट कॅन्डिडेट म्हूण सांगलें. इफ इज नॉट अ फिट कॅन्डिडेट द पीपल वील डिसायड. लोक डिसायड करतले. तुका कोणें स्टेटमेंट दिवपाक लायला.
आमी कोणेच सांगूना तुका हें कर म्हणून. सपोज तिका रिजेक्ट करपाक नाल्यार तिका हें करपाक जाय, ती गोंयची जनता डिसायड करतली. वा आपूण म्हणटा शीच नॉट. म्हाका दिसता मोबीन सरानूच ताका रिजेक्ट केल्लो, म्हणजे लोकांनी ताका दाबोलेच रिजेक्ट केल्लो आसा. सावथ गोवा सोडून दिया, आज आमचो मंत्री हांगा बशिल्लो आसा, ताणें ताका म्हणजे सामको लोकांनी रिजेक्ट केलो आनी ताजे कडेन ताणें इतली ह्युमिलेटींग डिफीट घेवन बसून म्हाका दिसता आज हे शब्द उलयता विच इज व्हेरी शॉकिंग. म्हाका दिसता की हे सगळे हांचे ठरून केल्लें काम आसा आनी हे जो उलयता तो हे कोणा खातीर उलयता ती बी चवकशी करता. म्हणजे हे उलयतकूच कोण मनीस खूश जाता, हे इतले तो जेन्ना उलयता तेन्ना ह्या मनशा फाटल्यान कितें हेतू आसा, कोण बाबा हाका खूश करता आनी हो कोणा खातीर उलयता हाची चवकशी करपाची गरज आसा. आनी गोंयकार खूब शादूर आसा, गोंयकार खूब हुशार आसा आनी गोंयकार हाजे उत्तर म्हाका दिसता 7 तारखेर दितले. पूण म्हाका एकूच सांगन दिसता, आज तो म्हणटा की प्रायम मिनिस्टरान आपले ट्विस्ट केलो म्हणून स्टेटमेंट. ट्विस्ट करपाचो सवालूच ना, तो व्हिडिओ आसा आनी व्हिडिओचेर ताणें क्लियरली म्हणलां की आमचे लादली गेल्या म्हणून कॉन्स्टिट्युशन. आज जेन्ना 370 काडले काश्मीरांतले लोक सगळे खूश जाले, जेन्ना लिबरेशन जालें गोंयकार सगळे खूश जाले. सो थर्स्ट कोणाक वायट दिसलें काय, आमी लिबरेशन जालें पळय ते कोणाक वायट दिसलें ह्याची चवकशी करपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता काँग्रेस इज बँकरप्ट, तांचे कडेन आनी कांय विशय ना. आज आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज म्हाका दिसता आमकां विकसीत भारत जे आमचे स्वप्न पळयता ते पुराय करपाचे दिशेन वता. आनी खंय तरी हे सगळे जे स्टेटमेंट्स येता ते फक्त लोकांक कन्फ्यूज करपा खातीर आसा. लोक खूब शादूर आसा आनी लोक हांचे षडयंत्र हें जें आज तांणी पळय केलां ते षडयंत्राकूय सगळे जाणून बुजून आसा आनी तांचें उत्तर तांकां 7 तारखेर मेळटा. आयज हे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट तुम्ही कशें पळयता? पळय आयज जो स्टेटमेंट काँग्रेसीचे सावथ गोवाचो कॅन्डिडेट कॅप्टन बिराटोन केला पळय, तो आयज सगळ्यांनी तेजो स्टेटमेंटाची निंदा केलेली आसा. आयज आमच्या भारत देशाची जी कॉन्स्टिट्युशन आसा पळय तेज्या विरुद्ध तो गेल्लेलो आसा. आयज हांवें उदक सांगलेलें आसा, जे फॉर्म भरतना जे शपथ घेवची पडटा, प्लेज घेवचो पडटा, आयज तो इंडियन कॉन्स्टिट्युशनाचो ताणें प्लेज घेतलेलो आनी तेज्या विरोधाक वचून ताणें येदो व्हडलो स्टेटमेंट केलेलो आसा. कितें गोंयांत जें लिबरेशन आनी तेज्या उपरांत हें कॉन्स्टिट्युशन गोंयच्या लोकांचेर थापलां हो येदो केला. आतां असो स्टेटमेंट कोण करता? तुमी पळयलेलें आसा जे एंटी इंडियन आसा, जे आमचे देशाची घटना मानना ते लोक असले स्टेटमेंट करता. आमी बाकी कडेन पळयता ते तुमकां थोड्यांक खबर आसा नॅक्सलायट कशे आसता, जे आमचे कॉन्स्टिट्युशन मानना ते लोक असले नॅक्सलायट आसता. जे टॅररिस्ट आसता ते तुमकां खबर आसा ते आमचे गोंयचे हेजे इंडियेच्या कॉन्स्टिट्युशनान मानना ते टॅररिस्ट आसता. हो आयज तेंच्या भितर एक नॅक्सलायट टॅररिस्ट काय म्हणून असो दिसून हे येवपाक लागलेलो आसा. सो आयज खूब वायट दिसता. तो म्हणटा कितें आपूण कॅप्टन नेवीचो. अरे बाबा कसलो कॅप्टन तूं कसलो कॅप्टन? हो ताणें पयलीं विचार करूंक जाय. ज्या देशाचो तूं नेवीक सर्व केला म्हणटा जाल्यार ही कॉन्स्टिट्युशन आमची देशाची आसलेली आनी त्या नेवीन ती इतली डिसिप्लीन आसता, त्या आर्मीन इतलें डिसिप्लीन आसता ते आमच्या कॉन्स्टिट्युशन प्रमाणे चलता. आनी आयज तूं म्हणटा तूं नेवीचो आनी तो कॅप्टन, म्हाका खंय तरी डावट येता कसलो कॅप्टन तो. हेजेर खरेंच आमकां मातशें डिटेलान मातशें विचार करचें पडटलें. आनी हे जे स्टेटमेंट आसा इट इज अगेन्स्ट आवर कंट्री. म्हणजे वायट दिसपाक लागलेलो आसा कितें तो आपल्या कॅप्टन म्हणटा पूण नेवीन आसलेलो आनी एक कंट्री देशाच्या अगेन्स्ट म्हणल्यार खंय तरी म्हाका दुबाव म्हणटा हो एंटी नॅशनलिजमाचे पावलाचेर वयपाक लागलेलो आसा. आमच्या गोंयांत जी सूख शांती आसा, सगळे लोक आमचे सगळे समाजाचे लोक, सगळे रिलिजनाचे लोक एकठांय रावन जे वावर करता हांगा, जी शांतताय आसा आख्ख्या देशान, जी गोंयच्या लोकांची लोक एग्जाम्पल गोंयचे लोक एकदम बरे लोक म्हणून सगळे जाण वांगडा रावन काम करता म्हणून आयज खंय तरी दिसता की हो स्टेटमेंट करून हो गोंयाक एक टॅररिस्ट प्रमाणेचे वातावरण तयार करपाक लागलेलो आसा. आनी खंय तरी म्हाका दिसता की तो नॅक्सलायट बी लोक आसता पळय जे घटनेक आमच्या मानना पळय त्या पावलाचेर वयपाक लागलेलो आसा. सो आमी तेजी टोटल निंदा करता. आनी जे जे एलायन्स तेजे जे इंडियन म्हणटा ते एलायन्स जे आम आदमी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, NCP आनी काँग्रेसीचे लिडर तो पार्टी प्रेजिडंट आसा तो अमित पाटकर, तो म्हणटा तो कांय युजूच ना तेजो. तो सारको म्हणल्यार ताका कांय खबरूच ना. ताका स्वताची तेंच्या पार्टीची कशी कॉन्स्टिट्युशन तेच खबर ना. तो आनी इंडियेच्या कॉन्स्टिट्युशनाचें कितें उलयतलो. सो आनी त्याच प्रमाणे जो लिडर ऑफ ऑपोजिशन जो युरी आलेमांव आसा, जे कॉन्स्टिट्युशनसून तो येता, जे लोकांनी थंयचे चडांत चड बलिदान थंय लोकांनी दिलो आसा, जो आमचो
गोंयचो लिबरेशनाक लागून जो मुवमेंट जालो तो सगळो कुंकळ्ळेच्या भागांतून जाल्लो आसा. आयज तो ओगी आसा तेणें लोकांची माफी मागची, त्या सगळ्या फ्रिडम फायटरांची माफी मागची गरज आसा. सो हांव मागता, अपील करता कितें जें आमी इलेक्शन कमिशन आमच्या लिडर्सान आयज जे मेमोरंडम सबमीट केलेलो आसा ताका डिस्कॉलिफाय करचो म्हणून बेगीनच्या बेगीन म्हाका दिसता हे डिस्कॉलिफिकेशन गरजेचें आसा. नाजाल्यार हे फुडें आमकां असल्या मनशाचें वातावरण जें आसा तें गोंयचें तो पिड्ड्यार करपाक सोदता आनी हे खंय तरी आमकां दिसता त्रासदायक जातले. अशें बाकीच्या लोकांक तो वायट लोकांचे युथांचेर स्पेशली वायट परिणाम जातलो मनाचेर. सो ते जावचें न्हू. हांव मागता कितें बेगीनच्या बेगीन ताका डिस्कॉलिफाय करचें. सांगा तरी रमकांत बाबा आयज एक स्टेटमेंट जाल्लो आसा कॉन्स्टिट्युशनाचेर, तुमी ते कशें पळयता? हो जो स्टेटमेंट कॅप्टनान काडलो आसा आनी तो कॅप्टन बोटीचो काय खंयचो कॅप्टन तो आमकां खबर ना. तेजी मेंटेलिटी दाखोवन दिता की हो पोर्तुगीज दादलो, पोर्तुगीजा कडल्यान गोंय फ्रिडम जावचें म्हणून आमचे लोक लढले आनी तेणें फ्रिडम करून घेतले. हो आतां रिवर्स करूं सोदता आनी जशें आमचे जम्मू काश्मीर पळय जे भायर आशिल्लो ते प्रमाणे होवूय तेच हितूंतलो आनी हो अशें दिसता की टायम येयलो जाल्यार हो आपले गोंय सुद्दां पोर्तुगाला घालपाक फाटीं फुडें ना. सो अशे मनशाचेर आमी धा फावटी विचार करचो पडटलो. आमचे गोंयकारांनी विचार करपाचो एका खंय वोट घालचो काय ना तो. कित्याक हो मनीस जो आपले उलोवपाचेर आपूण हे दाखयता की बाबा हो कॅप्टन कसलो तो, इतलें म्हाका चड सांगपाक गरज ना आनी लोकांनी जे निर्णय घेवपाचो